परस्परांनी झोपाचे कारण जसे आमचे मंडळाचे अध्यक्ष भगविंद्रपाल मधुकरम यांनी नमूद केले असा एक जबाबदार व्यक्ती बेजबाबदारपणान जेन्ना वागता जबाबदार व्यक्ती इतल्या खातीर म्हणटा की फातोर्डा मतदारसंघाच्या जनतेन ताका मतां दिवन आमदार केलो म्हणून जबाबदार व्यक्ती, पण बेजबाबदारपणान जे वागता आणि जे शब्द तो आपल्या तोंडासून काडटा त्या संदर्भात खरें म्हणजे पयली सुवातेचो निशेध करपाची गरज आसा। ते दीस 25 तारखेक दीपक कवळुणकर ह्याच्या प्रवेशाच्या माध्यमातून जे त्याने एक शब्द वापरलो की दयानंद सोपटे हो बीजेपी व्हायरस, त्या संदर्भात सांगायचे दिसता की खऱ्या अर्थान 25 तारखेक व्हायरस म्हणटात तो विजय सरदेसाईक आणि त्याचो जो पक्ष जो आसा गोवा फॉरवर्ड, त्या विजय दशमीच्या शुभमुहूर्तार हो व्हायरस तेका आनी त्याच्या पक्षाक लागलो आसा। त्या विजय सरदेसायान उलयता आसतना भान दवरचें आणि प्रामुख्यान दयानंद सोपटेचेर आरोप करतना किंवा कितेंतरी शब्द वापरतना भान दवरचें, कारण दयानंद सोपटे गेली 22 वर्सां राजकारण करता आणि हे राजकारण करता आसतना सबंद पेडणे तालुक्याची जनता दयानंद सोपटेक वळखता। कारण पेडणे तालुका म्हटल्या इतल्याकच कारण पयली सुवातेर म्हाका कोरगांव जिल्हा पंचायती जनतेन निवडून दिल्लो। 2007 पेडणे मतदारसंघाचो आमदारय म्हणून म्हाका निवडून दिल्लो। त्याच्यानंतर 2017 आणि 2019 मांद्रे मतदारसंघाचो जनतेन आमदार म्हणून निवडून दिल्लो। म्हणून म्हणटा म्हाका सबंद पेडणे तालुक्याची जनता वळखता। जे दयानंद सोपटेक वळखना ते अशें उलयतात, कारण विजय सरदेसाय स्वताच्याच फातोर्ड्याच्या कार्यकर्त्यांकच वळखना, कारण ताका मत चडलेलो आणि एकदम जेन्ना भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान आसलो, मंत्री आसलो टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग प्लस एग्रीकल्चर, टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ते खाते सांबाळटा आसतना गोंयच्या जनतेक सबंद तेंचो अनुभव आहा ज्या पद्दतीन तेणी लूट मारली, जमनीचे रूपांतर करता आसतना पर स्क्वेअर मीटर 3000 रुपये जे लायले, अशा माध्यमातून जी लूट जाली, हांव ताका प्रत्यक्ष एक विजय सरदेसाय लुटारो म्हणटा। आणि आज जेन्ना ताका सरकारांतलो भायर काडलो म्हणजे फेकलो गेलो तेन्ना हो वक्तव्य करता म्हणजे नीतीभ्रश्ट जाल्लो आसा, फ्रस्ट्रेशन वाडलेलें आसा आणि त्या फ्रस्ट्रेशनानच वक्तव्य करता। आमकां सगळ्यांक खबर आसा नुस्तें जशें दर्यांतसून किंवा न्हंयसून भायर काडटा आनी जेन्ना ती न्हंयन किंवा दर्यान आसता ती जाय तशी मजा मारता, म्हणजे पेयता दर्यान उडक्यो मारता जाय तशें हें करता, पण त्या न्हंयन म्हणजे उदकांतसून जेन्ना भायर काडटात आणि जेन्ना मागीर तो तडफडटा मासळी, त्या पद्दतीन विजय सरदेसायाची परिस्थिती सध्या जाल्ली। तो तडफडटा, तळमळटा आणि त्या फ्रस्ट्रेशनान कितें करता त्या विजय सरदेसाईक शिटकावणी दिता, तूं अवश्य कोणाक घे, तांकां तूं शिकय राजकारणाक। दयानंद सोपटेक राजकारण शिकोवपाची गरज ना, तुका राजकारण करपाचें आहा योग्य रित्या कर। अवश्य एक न्हू आनीक 4-5 जाणांक घे, 4-5 जाणांक तिकीटी दी, उबे कर, योग्य रित्या निवडणूक ज्या पद्दतीन लढतात त्या पद्दतीन लढ, म्हाका कांयच फरक पडना। कारण दयानंद सोपटेचो माझ्या मतदारसंघातल्या माझ्या कार्यकर्ते आणि माझ्या जनतेचेर पुरेपूर विश्वास आसा। जसो म्हाजो तेंचेर विश्वास आसा त्याच पद्दतीन तेंचो म्हाजेर विश्वास आसा। म्हणून जी शेणपणां सांगता पळय हो विजय सरदेसाय, त्या विजय सरदेसायान आपल्या तोंडाक लगाम घालची, नाजाल्यार ह्या विजय सरदेसायाची जी लफडी आणि भानगडी ज्यो आसात पळय ह्यो भायर काडपाक आणि तिचेर आवाज करपाक दयानंद सोपटे की कापासतात आसा ते तरी लक्षात दवर। जो कोण गेला त्याच्या संदर्भात सांगपाचें म्हणजे वक्तव्या व्हडलेली करता, पण तुमकां सुद्दां खबर आहा, पेडण्याच्या जनतेक आहा की ह्यो वल्गनाक आतां 2 फावटी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून येयलो, त्या मनशान सांगपाचें। आणि विजय सरदेसायान
चाचपणी करची की हो झिडला पंचायत मेंबर 2 फावटी निवडून असताना कोणी निवडलो त्या वयच्यान ताका सांगचे की आपण बाबा 5 रुपये दोनूय इलेक्शनात खर्च केला म्हणून. तिसरे फावटी पडलो. कित्याक पडलो? तर तेचीच फॅमिलीची वक्तव्य तेन्ना अशी आसली की 2 फावटी जेन्ना निवडलो तेन्ना दयानंद सोपटे बरोबर आसलो. आता पडलो कारण दयानंद सोपटे बरोबर नसलो. तांणी स्वप्न अवश्य करची. म्हाका ताचेर कितेंच हें ना. कितेंय म्हणो आनी त्या मनशाचेर खरें म्हणजे उलोवपाचें ना. हे फक्त उलयता इतल्या खातीर कारण जांकां खबर ना तो ज्या पद्दतीन 2 फावटी निवडून आयलो तो कसो जालो. अक्षरशः आज जरी आमच्या मदीं नसले अशे मनोहरभाई पर्रीकर हांकां सांगून पयले सुवातेर जेन्ना मध्यंतरी आमच्यो विधानसभा निवडणुको आयल्यो 2005